जुवांवाचें शुभ वर्तमान. पूण मारिया समाधी लागीं रडटाली आनी रडटना ओडव घालून समाधींत पोले जाल्यार दोवी आंगावेली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालो तो हांव नकलो. अशें म्हणून तिणें फाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलें. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा चडशी चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदालेन गेली आनी तिणें सोमयांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सर्वेस्पराचें उतर.